समजून सॉमिलाचो धनी आणि स्टाफाचेर हल्लो करपाचे घडणुकेत पुलिशेन बिरेस्तारा 4 जाणांक केली अटक. लाकडाची रेटी वयल्यान जाले केस्तांव कफुसांव. मडगांव पुलीस हेर घडणुकांच्या तपासात आसात व्यस्त. देखून खून प्रकरण दिला क्रायम ब्रांची कडेन. लुटपाचे हेतानूच केलो वाळकेचो खून म्हणटा डीजीपी मुकेश कुमार मीना. गोवा 365च्या खबराचित्र दिवकार हांव जवाहर बर्वे. पळयत खबरो विस्तारान. मडगांव पुलीस हेर घडणुकांच्या तपासात व्यस्त आसात. तेकाच लागून स्वप्नील वाळके खून प्रकरण क्रायम ब्रांची कडेन दिला. पुलीस महासंचालक मुकेश कुमार मीनान सांगले. चोरी करप होच हे घडणुके फाटलो हेत आसूं येता अशें ताणें सांगलें. ह्या खुनाच्या तपासात गडबड जाता काय कितें अशा प्रश्नाकय ताका जाप दिवची पडली. स्वप्नील हो भाजपाची फुडारी कृष्णी वाळकेचो पूत. वाळकेचो खून करपाक तांणी कसलेच तरेची पूर्वतयारी केल्ली दिश्टी पडना. पूण ते लुटपाक आयिल्ले हे ह्या प्रकरणांतल्यान दिसून येता अशें डीजीपीन सांगलें. क्रायम ब्रांच हे घडणुकेचो तपास करता. तपास पुराय जाल्या उपरांत खरें कितें तें कळटलेंच अशें तांचें म्हणणें. पूण सद्याक खुनाचे घडणुके फाटल्यान चोरी हो एकूच मुख्य उद्देश आशिल्ल्याचें तांणी म्हटलां. वाळके आनी दुबावितां मदीं कसलोच दागोदारो दिसून येना. देखून बाकीच्यो वावड्यो पातळ्ळ्यात त्यो सगळ्यो फट अशें तांचें म्हणणें. लॉकडावनाच्या काळात दुबावितांनी पिस्तूल बिहारच्यान हाडिल्ले अशें तांणी सांगलें. Nobody can question us regarding transfer of case. Please listen. We are not questioning you. No, we are not questioning you. It is urgency because the case has to be investigated proper. The third person is to be arrested. The proper evidence has to be collected. The local police can't do in such cases. They are so busy. They have got the PI and STPO. They have got other works also. If there is any landlord, he has to do. We have to do specialization. For that, crime branch is there. Rather, everybody should appreciate that this has been transferred to crime branch. Motive is very clear. उनका मोटिव रॉबरी करना था, चाहे वो कहीं भी करें ज्वेलरी शॉप में. उन्होंने और भी दुकानें सर्वे की थी यहाँ मडगांव में. अल्टीमेटली ये पर्टिकुलर जगह उन्होंने सेलेक्ट की थी क्योंकि उन्होंने पाया कि ये साइड में है. एग्जैक्टली उनका मोटिव रॉबरी करना था और रॉबरी करके वहाँ से ले जाना था, लेकिन वो अनसक्सेसफुल हो गए क्योंकि वो इमीडिएटली उनमें दोनों में स्कफल हो गया, फाइट हो गई. दे कुड नॉट डू इट. तो रॉबरी रात के समय में भर दोपहर के क्यों करी? इसके बारे में तो लोगों के तर्क वितर्क चल रहे हैं. देखो ऐसा है कि रॉबरी दिन में कर सकता है, रात में कर सकता है. रात में तो आप जानते हो ज्वेलरी दुकान बंद रहती है, तो रात में तो वो चोरी ही कर सकता है. लेकिन अब आई डोंट नो, वो तो उनका प्लान है. रॉबरी दिल्ली में भी सब जगह दिन में डे लाइट रॉबरी भी होती है, डकैती भी होती है. तो ये तो उनका प्लान है. इट वाज नॉट देयर प्रॉपर प्लानिंग. ओनली वन पर्सन केम वेंट देयर. उसके बाद में उसका सफल हो गया. दैट मैन वाज आल्सो स्ट्रांग. जो आपका जो दुकानदार था वो भी मजबूत आदमी था, वो काफ़ी फाइट किया. आई रियली praise that man who fought with him, though it is unfortunate that he lost his life, but at least he fought. They thought कि मैं गन दिखाऊंगा वो इमीडिएटली साइड हो जाएगा, मैं सब चीज ले जाऊंगा. मीनवाइल सेकंड मैन वाज कमिंग. वो आया बीच में, उसी ने बचाया. हालांकि वो बचाने के बहाना ले रहा था, लेकिन उसको हेल्प कर रहा था दूसरे को भाग गया. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेकार. मडगांवांतल्या भांगरा वेवसायी आणि मार्केट व्यापाऱ्यांक ह्या फुडें 24 वरां पुलिसांची आर्म्ड सेक्युरिटी लाभतली. तशेंच आनीक 2 सेक्युरिटी बूथ मडगांवच्या पुलीस विभागाक दिवपाचें थारलां. गोवा गोल्ड डिलर्स असोसिएशनान डीजीपी मुकेश कुमार मीना बरोबर जाल्ले बसके उपरांत मिडियाक ही माहिती दिली. मडगांवचो व्यापारी स्वप्नील वाळकेच्या खुना उपरांत गोंयचें वातावरण धवळून गेलां. खास करून मडगांवकार अस्वस्थ जाल्यात. तेतून भांगरा वेवसायींक असुरक्षितताय जाणवपाक लागल्या. हे फाटभुंयेर बुधवारा डीजीपीन मडगांव पुलीस स्टेशनाची पळोवणी केली. तेच बरोबर न्यू मार्केट, गांधी मार्केट अशा विविध व्यापारी संघटनांच्या मुखेल्या बरोबर बसून चर्चा करून तांकां काय आश्वासनाय दिली. डीजीपी बरोबर जाल्ले चर्चे उपरांत ते गोवा 365 मुखार उलयले. पळयात. तो आमकां CRP 30% मडगांवांत आनी फातोर्डा म्युनिसिपालिटी एरिया दितलो म्हणून. आनी आमकां आशा की
आयज पर्यंत जेन्ना पॅन्डेमीक लॉकडावन जाल्लें पुलिशेन बरें काम केल्लें आसा. आमचे मडगांवच्या फातोर्डाच्या हेजेर आमकां कांयच हें ना, पुलिसाचेर कांयच आमचें हें ना, अगेन्स्ट ना. पुलिसान बरें काम केलां. हें चोरयेचें मातशें प्रिकॉशन तुमी घेवपाक जाय. कोणी अशी रस्त्यार भोंवतात आनी सगळी घांट्यां भोंवतात तांकां काडून पयलीं भितर उडोवपाचें. कित्याक आतां दुकानावाल्या सायडीन ती शटरां थंय बसता लोक आनी ते लागून चोरी जावपाक शकता. आनी अशी परिस्थिती आमी तांकां हात पसून लावपाक शकना. शटरवाल्या दुकानांत सदांच आमी सॅनिटायझर करचें पडटा, कित्याक कोणाक कोरोना जायता आनी कितें सांगूं जायना. इथे पुलिसाचें भंय आसता म्हणून आमी त्या पुलिसेक मागलां रातची एक पेट्रोलिंग बरी जावची आनी आमकां मडगांवकारांक सेफ सायड एक आमकां दिवची. इतलेंच आमी पुलीस स्टेशनाक सांगलेलें. कितें सांगलें तुमकां? आमकां तेंच्यान आस्वासन दिलां सगळे आतां आमी तुमी सांगले ते प्रमाणे आमी करतले. पुलीस खूब कमी आहा असो म्हणून आनी पुलीस मडगांव वाडयचे अशें आमी पुलिसे कडेन मागयलां. आनी आतां IGPन सांगलां आमी पुलीस तांकां DISPक आनी PIक सांगलां पुलीस तुमी लेटर केला आनी पुलीस फोर्स वाडया म्हणून सांगलां. इतलें आमी मागलां पुलिसेक. सो तेणें आमकां सांगलां की रिगार्डींग CCTV कॅमेराज आनी आर्म डिप्लॉयमेंट ऑफ गार्ड्स तें आमकां तेणें करपाक सांगलां. आनी आमी तितले CCTV कॅमेरा आमगेले फुली ऑपरेशनल आसा. सगळे ज्वेलरी शॉप्साक आमी CCTV कॅमेरा ऑलरेडी इन्स्टॉल केल्ले आसा. आनी अनदर इशू इज दॅट वी हॅव ऑलरेडी डोनेटेड वन security boot to the police department and which is very much operative in Margao city and which is very helpful actually. And we are in the process of donating another two booths for security purpose of Margao jewelers as well as the market traders as at large. So ते आमकां तेणी आमी तो प्रोसेस चालू करतले आतां. आनी दुसरें म्हणल्यार आमी तांकां सजेशन अशें दिलां की मार्केटान सिन्स ज्वेलरी शॉप्स आर ऑलमोस्ट 50 ज्वेलरी शॉप्स आर इन वन लायन एंड विथीन a 1 kilometer radius there are almost 80 ज्वेलरी शॉप्स इन मारगांव सिटी. सो आमकां आर्म्ड सेक्युरिटी पोलीस सेक्युरिटी तेणी दिवची हें आमचें सजेशन आशिल्लें. दे हॅव एक्सेप्टेड अवर सजेशन आनी तेणी सांगलां की रावंड द क्लॉक 24 hours वी वील गिवींग आर्म्ड सेक्युरिटी टू द ज्वेलर्स एट वेर एज द मार्केट. ह्या खुन्यांच्या रडाराचेर मडगांवचे हेर भांगरा वेवसायी आसले. फकत स्वप्नील वाळकेचे ज्वेलरी शॉप कुशीक आशिल्ल्यान आदी तो टार्गेट जालो अशें DGPन सांगिल्ल्याचें गोवा गोल्ड डिलर्स असोसिएशनाचो अध्यक्ष प्रमीत रायकरान सांगलें. पळयात. स्वप्नील वाळकेचेर तेणी सांगलां की तेंचे टार्गेट आनी ज्वेलर आशिल्ले पूण हे तेणी हो ज्वेलर टार्गेट केलो कित्याक स्वप्नील वाळकेचें दुकान हें मातशें सायडीन पडटालें. सो तेणी तें टार्गेट केलें आनी तेंचे टार्गेट बाकीचे ज्वेलराचेर वॉच आशिल्लो अशें म्हणून तेणी आमकां सांगलां. गोवा 365 खातीर मडगांवच्यान संदीप तुयेंकार. हणजूंच्या एका सॉमिलाचो धनी आनी स्टाफाचेर हल्लो केल्ल्यान पुलिसांनी बिरेस्तारा 4 जाणांक धरले. 9 जाणां मदले 5 जाण फरार आसात. तेतून 2 बायलांचो आस्पाव आसा. सॉमिलाच्या धनयाची भलायकी गंभीर आसा. पटेल समाजाचो अध्यक्ष शांतीलाल पटेलान दिल्ले म्हायती प्रमाण बुधवारा कांय जाण ताचे भंगसाळीत लाकूड विकते घेवपाक म्हण आयले. पूण लाकडाची रेटीक लागून तेंच्या मदीं वादावादी जाली. सगळे जाण घरा गेले आनी परत भंगसाळीत येवन तेंच्यांनी भंगसाळीच्या धनियाक आनी कर्मचाऱ्यांक मारपेट सुरू केलो. तेंच्यांनी तेचे भंगसाळींतल्या लाकडाची आनी हेर वस्तूंची नासधूस केली. असामाजिक कृत्य आसा तेंचे बॅकग्राऊंड पण असो दिसता की तेंचे बॅकग्राऊंड क्रिमिनल आसा आणि ते पण काही भायरसून येयले का खंयच्यान येयले ते आता तेजो इन्व्हेस्टिगेशन चालू आहा. धरले तांकां धरलेले आसा. कितले जाणांक धरले? आता त्यांच्याकडे 5 जण सांगता ते 5 जण. तुमचे कडेन कितें एविडन्स आहा? एविडन्स आसा आनी ते CCTV फुटेज आसा ऑलरेडी. ते CCTV फुटेज आय विटनेस आसा. स्टाफ आमचो स्टाफ आसा. ते कलंगूट सायडीचे म्हणटा की आरपुरा सायडीचे म्हणटा लोक तितके आमकां अजून पण ते उगडाना खंयच्या सायडीसून ते येयले पण येयले ते तांकां असले तर मग हे येयले माल घेवपाक. पण त्याच्या मनामध्ये अशी कृत्य असली मारपाची आणि मारून उडोवपाची ती मागीर करून मागीर दुसरी लोक येऊन भायरसून ती लोक येऊन ते कृत्य केल्ले आसा. आमच्या आयज आमी 40-50 वर्सांनी आमी हांगा वेपार करता. केन्ना आमी आमच्या आयुश्यान अशें पळोवना. आमची जी संघटना आसा शॉपां आसा तेंची भोंगसाळ आसा सगळे आसा वेपार. केन्ना आमी हेच्या पैकी पळोवना कसलो कृत्य. आणि गोव्याची जे चार्म आसा अशी कृत्य करून गोव्याची अपमानित करता असली लोक त्यांच्यावर कारवाई जावून जाय अशी आमची विनंती आसा.
सॉमिला बोंगसा 3:30 टू 3:45 समथींग जाला तो इन्सिडंट. ते 3 जाण पयलीं येयल्ले ते आज आमच्या सॉमिलारूच येयल्ले. ते असले मातशे पियाल्लेच आसले. येयले पयलीं उलयले कितें जाय कितें ना ते. मागीर कितें जाल्लेलें ऑफिसान हांव नासलो, हांव भायर आसलो. मागीर अचानक मारले म्हाज्या काकाक मारले. मागीर आवाज जालो, हांव ऑफिसान गेलो, तेका पूश केलो. तेणें म्हाका म्हणपा तुवें म्हाका कित्याक पूश केलो, आपूण आतां लोकांक घेवन येता तुमकां मारपाक. डायरेक्ट येयले. मागीर ते गेले रिटर्न आनी मागीर येयले परतून ते. मागीर डायरेक्ट येयले तशे 5-6 जाण येयले ते. मागीर डायरेक्ट मारपाकूच चालू केले. म्हाका मारलो, मागीर डॅडीक मारलो, काकाक मारलो, आमचो आनी कार्पेंटर आसा तेका मारलो, मास्तराक मारले. म्हणजे कोण तेजे फुडें वयताले तेका कोणाकूय मारताले. कितें पळय नासले खंय बसता कितें आहा ते, हातीन कितें आहा तें उखलून मारताले. तकलेर मारले, तिगांच्या तकलेरूच मारला. डॅडी सिरियस आहा म्हाजो. गोवा 365 खातीर आसगांवच्यान संदीप कामुलकार. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसवा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. एकाच दिसात 95,735 आंकडो हुपून भारतांतल्यो कोरोना व्हायरस केशी 44 लाखांचेर पावल्यात. फाटल्या 24 वरांत 1,172 जाणांक कोरोनाक लागून मरण येयलां. हेतून 9,19,018 एक्टीव दुयेंती आसात. जाल्यार 34,71,884 जाणांक उपचारा उपरांत डिस्चार्ज मेळ्ळा. भारतान एकाच दिसा 95,735 कोविड-19ची केशी नोंद जाल्या. फाटल्या 24 वरांत 1,172 जाणांक मरण आयिल्ल्याचें कळटा. जाल्यार 72,939 जाणांक उपचारांतल्यान मेकळीक मेळोवन ते घरा गेल्यात. आतां मेरेन भारतान 44,65,863 कोविड-19ची पॉझिटिव्ह केशींची नोंद जाल्या. एक्टीव केशी 9,19,000 पावल्यात. 75,062 पेशंटाच्या मरणाची नोंद. जाल्यार 34,71,783 लोक बरे जाल्ल्याचोय दाखलो मेळटा. भारतांतल्या कांय राज्यांक कोरोनान नाकापोरो करून सोडला. तातूंतलीं ही कांय राज्यां. महाराष्ट्रांतलो आंकडो 9,67,000 पावला. आंध्र प्रदेशांतली आंकडेवारी 5,27,000 पावल्या. तामिळनाडू 4,80,000 पेशंट सांपडल्यात. कर्नाटकात 4,21,000 लोकांक कोरोनाची लागण जाल्ल्याचें कळटा. जाल्यार उत्तर प्रदेशांतलो आंकडो 2,85,000 जाला. एकूण संवसाराचेर नदर मारीत जाल्यार एकाच दिसा सुमार 2,86,000 केशी नोंद जाल्याची बातमी मेळटा. संवसारीक पावण्यार कोविड-19ची केशी 2,80,00,000 पावल्यात. 9,08,000 लोकांक मरण येयल्ल्याची जाल्यार 2,10,000 जाण बरे जाल्ल्याची बातमी आसा. आनी कोरोनान अवतिकाय करून सोडिल्ले जगभरांतले हे 5 देश. 62,48,000 केशी सयत अमेरिका पयले सुवातेचेर आसा. भारतांतलो आंकडो 44,65,000 पावला. ब्राझिलांत 41,99,000 लोकांक बादिकार जाल्ल्याचें कळटा. रशियेंत 10,41,000 पेशंट सांपडल्यात. आनी पेरूंतलो कोविड-19चो आंकडो 7,02,000 पावला. गोवा 365 ब्युरो रिपोर्ट. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसवा उपरांत परतून एकदा येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. लोखणाच्या पांजऱ्यांनी एकठांय करून दवरलेलो कुंकळी वाठारांतलो हायवे वयलो कोयर सुण्यांनी विस्काटोन उडयलो. कोयराच्यो पोतयो रस्त्यार पातळपाक लागल्यात, तशे अपघातय जावपाक लागल्यात. खरें तर अशे तरेन कोयर एकठांय करून दवरप हो एक बरो यत्न आसलो, पूण लोखणाचो पांजरो पुरायेन बंद दवरूंक ना देखून ही येवजण फसल्या. थळावो नगरसेवक आनी लोकांनी नगरपालिकेक हे विशीं साबार कागाळी पावयल्यात, पूण पालिकेन थंय अजून मेरेन लक्ष दिलें ना. लोखंडी पांजऱ्यांत उडयल्लो हो कोयर वेवस्थीत धापूंक नाशिल्ल्यान सुणी आनी गोरवां ह्यो कोयराच्यो पोतयो ओडून भायर काडटात आनी ताचेर ताव मारतात. पोतयो रस्त्यार पडिल्ल्यान त्यो अपघातांक निमंत्रण दिवपाक लागल्यात. हिंगा गार्बेज गायला सुणी गोरवां येताय आनी गार्बेज घेवन रस्त्यार वयताय. काल पयर दोग जावन पडले समज पडले हिंगा एम्बुलन्स मोटर एकदम चड वयताय. पडले म्हणल्यार आमी
आमी तेमकां एम्ब्युलन्स आपोवन कोण बाळ्ळी हॉस्पिटल नाल्यार मडगांव एम्ब्युलन्स दिवन सगळी बिजी आसाय. हांवें ऑलरेडी नील गोवा फावंडेशन ऑलरेडी कंप्लेन घायलो आसा. तेमकां ऑथॉरिटी आहा तेका रेस्पोंड कुंकोळी MLA आमच्या गांवचो एक्झिक्युटीव इंजिनियर PWD आनी चीफ ऑफिसर कुंकोळी हेजेर तुमी एक्शन घ्या. आज सद्या पासून तेमी कांय एक्शन घेयलो ना. हांवें ऑलरेडी म्युन्सिपालिटी कंप्लेंट दिला आनी आमी पुलीस स्टेशनार बी कंप्लेंट दिला आनी तेंच्या ऑफिसार बी कंप्लेंट दिला. हे पयलीं ऑलरेडी थंय असले गार्बेज त्या शंकर गांवकार CO आसतना तेणें काडून लायली आनी ते उजो बी घालून सगळं काबार केला. ते नाका आसले परत हाडून कित्या खातीर काडपा लायल्ली थंयची? थिंग लोक एक्सिडंट जाताले. सुणी वचून ते एक्सिडंट जावन आज तो पळय एकट्या एक्सिडंट जावन 2 जाणां इंजर्ड जाले पळय. आतां दिला हांव ऑलरेडी म्युन्सिपालिटी CO सांगून लेटर दिला आनी आमगे पुलीस स्टेशनार लेटर दिला. ऑलरेडी तेका बी सांगला काड म्हणून. तो अजून पर्यंत कांय एक्शन घेतना ना. लोक आमी लोकांक पसून सांगलो. लोक माशिण येयले. लोक म्हणटा थिंग घाली नाका म्हणून. लोकांनी जायत ऑब्जेक्शन हाडलें आनी हांवें बी ऑब्जेक्ट लोकां सायडीन हांव बी आसा चड. आनी फाटीं जाय जाण मेले थंय एक्सिडंट जावन. गोवा 365 खातीर कुंकळेच्यान रमेश नायक रावत. फातोड्डेच्या सोनसड्यार जरी कोयर उडयता असले तरी कुट्टरकार म्हणटात तेंचो धग आमकां सोंसचो पडटा. ह्या कोयराचो धग आनी तेचे बरोबर उबून येवपी किट्ट्या कोयर आमच्या उदकाच्यो बांयो मिळ्यो करता. कोयराच्यो हिवळाणी आमचे वटेन येतात. तेचीच बेगोबेग उपाय येवजण करची नाजाल्यार कोयर घेवन येवपी ट्रक आडा येतले अशी शिटकावणी तेंच्यांनी दिल्या. सोनसड्यावेल्या कोयरा बरोबर बरोच काळ आमी काडलो. बरेंच सोंसलें कुट्टरकार म्हणटात. वर्सान वर्स कोयराच्यो राशी व्हड जायत चल्ल्यात पूण ताचो विलो नोव्हेंबरा मेरेन लायलो ना जाल्यार आमी मात वगी बसचे नात. तांणी शिटकावणीच दिल्या. वयर तेंगे काम चलना. ते म्युन्सिपालिटी ट्रक येताय ते वयर घाताय. वयर ते रेबोड सगळें चिकोल आनी ते वास सगळें देंवन येता. हांव मागोता मायकल लोबो कडेन मातशें उज्याची सेफ्टी घेयाय आनी हिंगा आतां सेफ्टी कांय ना उजो लागलो जाल्यार आनी हें रेमिडिएशन चालू कर. पूण हांव मागोता ह्या वर्साक तेणें बेगीन करचें नाल्यार बाय ऑक्टोबर काबार जाता म्हळ्यार आमी स्ट्रायक करतले. नाल्यार कित्याक ऑक्टोबर एंड पासून तर तें कोण ना न्ही. आमी नोव्हेंबरा आमी स्ट्रायक करून ट्रक हाडयतले. मागीर मातशें आमगे कायदो आमी जाती दिना काय. कित्याक मागोता मायकल लोबो कडेन बेगीन स्टार्ट करून हो कचरो काबार करचो. मायकल लोबो फूल कॉपरेशन दिलें. एंटायर आमगे पंचायत आहले रायची पंचायत आहले आनी सगळ्यांनी ते कशे भाशेन हे डांप रेमिडिएशन करून काबार करपाचें हाचें. पूण आतां थंयच्या गेले जाल्यार आतां कितलो दीस जाले देर इज नो वर्क इज गोईंग ऑन. आतां तर पावस तर काबार जायतलो ऑलमोस्ट. आनी वी हॅव गॉट क्रेडिटेबल इन्फॉर्मेशन दॅट वयर ती गार्बेज आनी बेश्टी डंप जाता विदाउट डुईंग एनी प्रोसेस ऑफ ट्रिटींग द गार्बेज. सो हांव म्हणटा वॉट इज द इंटेंशन ऑफ दीस HPC जावं MMC. वॉट दे वॉन्ट टू डू. कित्याक हो गार्बेज आनी उडयलो म्हणून जावं मडगांवच्या लोकांक त्रास जायना ना म्हूण फातोड्या लोकांक त्रास जायना. त्रास जाता आमकां कुट्रेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सी लोक पळया तांकां त्रास जाता. सो ऑन बिहाफ ऑफ द पीपल ऑफ कुट्टोरी एज अ सिटीजन ऑफ कुट्टोरी इन द पॉलिटिक्स नाव दॅट वी वॉन्ट दीस वर्क टू स्टार्ट. हो रेमिडिएशन ऑफ डंप पळया तो काम चालू जावपा जाय आनी ती गार्बेज आनी ती पळय डंप जाता दॅट गार्बेज हॅज टू बी. सो एज अ सिटीजन ऑफ कुट्टोरी आय एम रिक्वेस्टिंग द गव्हर्मेंट द मिनिस्टर Bob Michael Lobo to start this process immediately. Nazalar, there will be another. So we have to put forward this problem to whoever is in power and request them to take some action and move this to a place that is safer for people around, because the smell, the fumes, the leaching of the chemicals into the water table is affecting all the people from around. It is not just the smell that pollutes the air, but the water. Every rains, the water is further leaching further and further into the water table. So that is a major problem that people will face. So if you test the water around this place, you will find it totally contaminated. गोवा 365 खातीर कुट्टरीच्यान रमेश नायक रावत. आनी आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपतात. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv हे आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. ते भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकाउंट फॉलो करात. बाळगात सोशल डिस्टन्स, वापरात मास्क आनी सांबाळात भलायकी. मेळुया परत पळोवपाक गोंयकारांचे आवडीचे खबरां चॅनल गोवा 365. मोग आसचो.